आम्ही भाजपाची बी टीम न्हू. 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी भाजपाक पर्याय थारतली हे लोकांनी मतीन धरचे अशें रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मनोज परब सांगता. शेनवारा पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत तो उलयतालो. तशेंच गोंयांत पोगो बिल हाडपा खातीर आमी सदांच झगडत रावतले अशें ताचें म्हणणें. पयशेकार आणि व्यावसायिकांच्या फायद्या खातीरूच सरकार CRZ 2019 बदल करपाचें येवजिला असो काँग्रेसीन आरोप केला. दर्यादेगेर राबितो करून आशिल्ल्या नुस्तेकारांचो इतलो पुळको येतलो जाल्यार तांची घरां कित्याक कायदेशीर करूंक ना असो प्रश्नूय काँग्रेस फुडारी विरियतो फर्नांडिसान विचारला. नुस्तेकारांक काळखान दवरून सरकारान हें कारस्थान रचलां अशें विरियतो म्हणटा. गृहमंत्री अमित शहा हांच्या मार्गदर्शना खाला सूरजकुंड हरियाणा हांगा चिंतन शिबिराक हाजीर रावन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत शुक्रारा राती गोंयांत पावले. ह्या शिबिरांत BJP शासीत राज्यांचे सगळे मुख्यमंत्री हाजीर आशिल्ले. ड्रग्स समस्या, बॉर्डर इश्यू, नक्सलिझम ह्या विशयांचो समस्या एज अ टीम इंडिया म्हूण काम करपाचो निर्णय जाल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगले. ह्या शिबिरांत प्रधानमंत्र्यान व्हर्च्युअल पद्दतीन मार्गदर्शन केलें. पोरणे गोंय इंगर्जेच्या वाठारांतले वादग्रस्त बांदकाम मोडपाक मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान स्थगिती दिल्ल्यान सध्या तरी हे बांदकाम मोडपाक मेळचें ना. याचिकेचेर फुडली सुनावणी 15 नोव्हेंबराक जातली. हाका लागून सध्या तरी 15 नोव्हेंबर मेरेन बांदकामां आड कसलीच कारवाय करपाक मेळची ना. तृणमूल काँग्रेसीचे खासदार महुआ मोइत्रा हाणें हो मुद्दो लोकसभेत 1 डिसेंबर 2021 दिसा उपस्थित केलो. केंद्रीय पुरातत्व फाट्यान 16 ऑगस्ट 2022 दिसा बांदकाम मोडपाचो आदेश जारी केलो. खंडपीठान 12 ऑक्टोबराक बांदकाम मोडपाक स्थगिती दिली. हाका लागून बांदकामाचेर कारवाय जावंक ना. केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी हाणें खासदार महुआ मोइत्रा हांका ही लेखी म्हायती दिल्या. बेळसावच्या रेल्वे रुळा लागीं दुरी घातल्यार लोकांची पारंपारीक वाट ना जातली देखून ह्या विशीं हांव उपजिल्लो अधिकारी तशेंच बेळसावचे पंचायत आनी रेल्वेच्या अधिकाऱ्यां वांगडा खास बसका घेवन मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा करून हो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करतलो अशें आस्वासन कुट्टाळेचो आमदार आंतोन वाझान दिलें. शेनवारा बेळसावच्या पंच वांगड्या बरोबर त्या वाठाराची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो.
मेर्शेच्या अपना घरांत भुरग्यांचे सर्वांगीण उदरगती खातीर सदांच आदार करपाचें उतर भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिलें. तशेंच बाल भवन अपना घरा खातीर केंद्र उपलब्ध करून दिल्ले खातीर संचालक दयानंद सावडीकर हांचे उपकार मानले. बाल भवनाच्या अपना घर मेर्शेच्या उपकेंद्राचे उक्तावण केल्या उपरांत तो उलयतालो. ह्या वेळार महिला बाल कल्याण खात्याची संचालक दिपाली नायक, बाल भवनाचे संचालक दयानंद सावडीकर, महिला बाल कल्याण खात्याची उपसंचालक ज्योती देसाय हाजीर आशिल्ली. जशी महाराष्ट्रात मराठी भास सक्तीची आसा तशीच गोयची मायभास कोंकणी गोंयांतूय सक्तीची करून घेवपाक यत्न करतले अशें आश्वासन रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सुप्रिमो मनोज परबान दिली. शेनवारा पणजेच्या तांच्या कार्यालयांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तो उलयतालो. भाजप, काँग्रेस वा हेर खंयच्याय पक्षान अजून मेरेन कोंकणी भाशेक प्रोत्साहन दिवंक ना. गोंयांत जें कितें घडटा तें इंग्लीश भाशेंतल्यानूच घडटा आनी तें खंय तरी बंद जावपाक जाय अशें मनोजाचें म्हणणें. गोंयांत दिवाळे निमतान वेगवेगळ्या वाठारांत आकाश दिवे करपाची सर्त चालू आसा. ह्या सर्तींतल्यान तरेतरेचे सुंदर आकाश दिवे पळोवपाक मेळटा. शुक्रारा मोर्जे वाठारांत सार्वजनीक दुर्गा समितीन आकाश दिवे सर्तीचें आयोजन केल्लें. ह्या सर्तींत थळाव्या लोकांसयत हेर वाठारांतल्या लोकांनी वांटो घेतिल्लो. सुमाचे, नाल्लाचे, पेपराचे, वूल सारक्या पर्यावरणपूरक वस्तूंच्या आदारान तयार केल्ले आकाश दिवे ह्या सर्तींत लोकांक पळोवपाक मेळ्ळे. गोय कर्नाटक शिमे वयल्या वाठारांत शंकर गांवकर हाचेर शुक्रारा सांजेर अस्वलान हल्लो केल्ल्यान तो जखमी जालो. ताच्या पांयाक जखम जाल्ली देखून ताका वाळपयच्या सरकारी सामाजीक हॉस्पिटलांत मुळाव्या उपचारा खातीर दाखल केल्लो. उपरांत फुडल्या उपचारा खातीर ताका बांबोळे गोंय वैजकी महाविद्यालयांत दाखल केलो. गोय कर्नाटक शिमे वयल्या वाठारांत फाटल्या कांय दिसां पासून अस्वलांचो मोठ्या प्रमाणात वावर वाडला. ताका लागून थळाव्या लोकां मदीं भिरांतीचें वातावरण निर्माण जालां. मुरगांव बंदर प्राधिकरणाच्या सहकार्यान चिखलीच्या ग्रामपंचायतीन जागृताय सप्तक मनयलो. दर वर्सा हो सप्तक सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्या जन्मतिथी निमतान आयोजीत करतात. हातूंत लोकांक तांचे अधिकार आनी हक्काची जाणविकाय करून दिवप तशेंच भ्रष्टाचार मुक्त देश करपाची मोख दवरून हो सप्तक मनयतात, अशी माहिती मुरगांव बंदर प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यान दिली.
कुडचडेचो पुराय वाठार मायनिंगचेर अवलंबून आसा आनी ह्या वाठारांतल्यो खणी राज्यपाल आनी मुख्यमंत्र्याच्या आशिर्वादान आमी बेगिनात बेगीन सुरू करपाचे आसा अशें आस्वासन भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान दिलें. कुडचडे वाठारांतल्या पंचवांगड्या खातीर राज्यपाला वांगडा खास कार्यावळ आयोजीत केली त्या वेळार तो उलयतालो. शुक्रारा वेलिंग वाठारात वेलिंग तळ्याचे लोकार्पण जाले. या प्रकल्पाक बट्ट 76 लाख रुपया खर्च जालो आनी हे काम उदका स्रोत खात्याच्या जोडपालवान पुराय जाले अशें प्रियोरचो आमदार आनी कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन सांगले. तशेंच पुराय प्रियोर वाठारांत 40 विद्यालयांचें नूतनीकरण जालां आनी 5 विद्यालयांचें नूतनीकरण करपाच्या कामाक सुरवात जाली अशी माहिती गोविंदान ह्या वेळार दिली. मध्य प्रदेशातलो तरणाटो पुलीस सध्या सायकलीन देशभर भोंवता. आयच्या काळात सोशल मिडिया आनी हेर मिडियाचेर सुरू आशिल्ल्या एकमेकांचो दुस्वास आनी तिरस्कार करपी लिखाण कमी जावचे आनी सोशल मिडियाच्या वापरा विशीं तरणाट्या भितर जागृताय जावची ह्या हेतान हो पुलीस सायकलीन भोंवडी करता. ऋषी शुक्ला नांवाचो हो तरणाटो शेनवारा ह्या वाठारांत पावला. हो पुलीस 150 दीस सायकलीन देशांतल्या मुखेल राज्यांनी वचपाचो आसा. सरकारी नोकरी करतना 150 दिसांची रजा मेळ्ळ्या पूण ह्या 150 दिसांचो पगार ताका मेळचो ना. तरी लेगीत ऋषी संदेश आनी जागृताय करपा खातीर सायकलीन प्रवास करता. खाण वेवसाय बंद जाल्या उपरांत बेरोजगार जाल्ल्या धारबांदोडेच्या एका तरणाट्यान शेती वेवसाय करून स्वयंपूर्ण ताचो आदर्श दाखोवन दिला. महेश गांवकार हाणें आपल्या शेतांत भेंडे, काकड्यो, रोजां, काळिंगाच्या यशस्वी पिकावळ घेतल्या उपरांत आतां तो आपलें पीक घेवपाक लागला. 1 एकर शेतांत महेश 10 ते 12 टनाचे आल्याचें उत्पादन घेता. गोंयांत आशिल्ल्या हॉटेलांक लागपी आले महेशाच्या शेतांतल्यान वयता. आल्याच्या पिकावळीन महेशाक बरोच फायदो जाला. हेर तरणाट्यांनी लेगीत सरकारी नोकरेच्या फाटल्यान वचच्या परस तांचे कडेन जमीन आसत जाल्यार शेतकी वेवसायांत स्वयंपूर्ण जावचें अशें महेश सांगता. सरकारान जर आपले आल्याची खरेदी केली जाल्यार आपणाक आनी हेर तरणाट्याक शेतकारांकूय शेती करपाक उमेद येतली अशें महेशाचें म्हणणें. तीन 4 महिन्याच्या पावसाळ्यात शेतकऱ्यांनी बेकार बसचे न्हय आनी तवशाचे मळे लावन फायदो करूंक जाय. हें पीक कमी सुवातीन आनी पावसाच्या उदकांतूय काडूं येता असो केप्यां काजूर गांवच्या शेतकाराचो अणभव. फाटलीं 4 वर्सां ह्या शेतकार पावसाळ्यांत तवशी लायतात. बरी जोड जाल्ल्यान तांकां रस्त्यार बसपाची गरज पडना. तशेंच तवशाच्या उत्पादन हॉर्टिकल्चर महामंडळा घेता अशें थळाव्या शेतकारांनी सांगले.
पेवर्स आणि फुटपाथ अशा वेगवेगळ्या कामांक आपलो हातभार आसतलो आणि पेडणेच्या सगळ्या वाड्यांची बेगीनूच उदरगत करतलो अशें आस्वासन पेडणेचो आमदार आल्लेकरान दिलें. शेनवारा पेडणे पालिकेच्या वाठारांत पेवर्स बसोवपाच्या आनी नानेरवाडो पेडणे हांगा फुटपाथ बांदकामाची सुरवात केल्या उपरांत तो उलयतालो. अब्जाधीश एलॉन मस्क हाचे कडेन ट्विटराची मालकी हक्क आयल्या. तांणी स्वता ट्विटराच्या जायरातदारांक उद्देशून केल्ल्या ट्विटराची कायदेशीर सोपस्कर पुराय जाल्ल्याचें म्हणलां. न्यायालयान दिल्ले मुजतीच्या निमण्या दिसा 44 अब्ज डॉलरांचो हो वेव्हार पुराय जाला. फुडारांतल्या नागरिकां खातीर एक डिजिटल माची आसप गरजेचें. ताका लागूनच आपणे ट्विटर खरेदी केलां. हे माचयेच्या माध्यमांतल्यान विविध विचारसरणीचे लोक हिंसा टाळून वादविवाद करपाक शकतात. दाडाचेवाडी खळभाट धारगळ हांगा ICR, KVK, नॉर्थ गोवा विभागीय कृषी कार्यालय पेडणे आनी आत्म नॉर्थ गोवा ही 3 कार्यालयांनी बिंगटाची बी घालपाची कार्यावळ घडोवन हाडली. सगळ्या कार्यालयांचे मुखेली हे कार्यावळीत हाजीर आशिल्ले. पेडणेचे शेतकार अजूनही जागृत आसात आनी शेतकी उत्पादन वाडोवपाचो यत्न करतात अशें विभागीय कृषी कार्यालयाचे मुखेली प्रकाश राऊत हांणी सांगलें. थळाव्या शेतकारांक बिंगटाच्या उत्पादनाचे नदरेन फावो तो आदार दिवन मार्गदर्शन करतले अशें पेडणे विभागीय शेतकी ब्लॉक तंत्रज्ञानाचे वेवस्थापक सूरज नानजी हांणी सांगलें. तपासणे उपरांत खंयच्याय झाडा भोंवतणी किडी आसत जाल्यार ताचेर वखदांचो फवारो मारून पिकांचेर उत्पन्न वाडयतले अशा केवीचे मुखेली गजानन प्रभून सांगले. या कार्यक्रमांत दाडाचेवाडीचे शेतकारांनी व्हडा प्रमाणात वांटो घेतलो. भारताचे संरक्षण मंत्रालयान हे संवसारांतले सगळ्यांत व्हडले रोजगार दिवप मंत्रालय आसून तातूंत 29.2 लाख लोकांचो आस्पाव आसा. ह्या क्षेत्रांत सक्रिय सेवा कर्मचारी, आरक्षीत आनी नागरी कर्मचाऱ्यांचो आस्पाव आसा अशें स्टॅटिस्टिक्सच्या अहवालांतल्यान दिसून आयला. स्टॅटिस्टिक्स ही जर्मनीतली खाजगी संस्था आसून ती वेगवेगळ्या विशयांचेर आंकडेवारींच्या म्हायती दिता. भारतीय संरक्षण मंत्रालया उपरांत रोजगार दिवपी मंत्रालयांत अमेरिकेच्या संरक्षण खात्याचो दुसरो क्रमांक लागता. जागतीक पावड्यार आकांतवादाचो धोको वाडत आसा अशें मत परराष्ट्र वेव्हार मंत्री एस जयशंकर हांणी उक्तायलें. शेनवारा आयोजीत जाल्ल्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा मंडळाच्या 2 दिसांच्या आतंकवाद विरोधी बसकेंत तो उलयतालो. फाटल्या 2 दशकांत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा मंडळान मनीस जातीक आशिल्ल्या सगळ्यांत गंभीर धोक्याक आडावपाचे सगळे यत्न करून लेगीत आकांतवादाचो धोको उणो जावंक ना. हो धोको खास करून आशिया आनी आफ्रिकेंत चड प्रमाणात आशिल्ल्याचे समितीच्या 1267 मंजुरी अहवालांतल्यान सामकार आयला अशी माहिती परराष्ट्र वेव्हार मंत्री जयशंकर हांणी दिली.